क्रिकेटच्या मळाचेर एक अत्यंत बरो टुर्नामेंट गेल्ली 8 वर्सां रुपया आंगले ऑल इंडिया टुर्नामेंटाच्या नांवान खेळ्ळो वता. बऱ्यो टिमी भायल्यो येतात, गोंयच्यो 2 टिमी असतात. ह्या खेपेक टिमी बऱ्यो आयल्यात. कुवेतच्यान एक MG क्रिकेट अकादमी कुवेत ही पार्टिसिपेट जाता. चेन्नयच्यान आसा, मुंबयच्यान आसा, नाशिकच्यान आसा. गोंयच्या क्रिकेट प्लेयर्सांक एक बरें एक्सपोजर हो टुर्नामेंट दिता. आमी सदांच म्हणटा की एक्सपोजर मेळटा जाल्यार तुमी भायर वचपाक जाय, वेगळ्या राज्याच्या प्लेयर्सां बरोबर टिमी बरोबर खेळपाक जाय, नाजाल्यार एक्सपोजर मेळना. पूण हेमंतान एक इनिशिएटीव घेवन तो होच टुर्नामेंट बऱ्या पद्दतीन हांगा गोंयांत ऑर्गनायज करता. भायल्यो टिमी हांगा हाडटा. हांगाचे जवळ जवळ 25-30 प्लेयर्स ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाता गोंयचे. तांचो ऑटोमॅटिकली तांकां एक बरें एक्सपोजर मेळटा. तांचो स्टँडर्ड वाडपाक मदत जाता. आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हे ह्या टुर्नामेंटाक सहकार्य करतात. जॉयंटली सगळे मिळून काम करतात. तांची टिमी आसता स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाची. ग्राउंड्सूय ते दितात आनी एक बरे पद्दतीन टुर्नामेंट जाता. हांव देवा कडेन मागता की पावस ना जाल्यार पुरो, पावस पडले जाल्यार मातशें तांकां डिफिकल्टी येता. पूण इतली वर्सां वेवस्थीतपणे टुर्नामेंट तांणी हँडल केला, बऱ्या पद्दतीन ते करतात. हांव म्हज्यो ह्या टुर्नामेंटाक शुभेच्छा दिता. आणि या फावटी आमची आशी रुपये आंगले ऑल इंडिया टुर्नामेंट अंडर 50 हाका लागून तुमी आयल्यात आनी म्हजो हृदयातल्यान तुमकां धन्यवाद. तर ही टुर्नामेंट आमी फक्त एक्सपोजरा खातीर चडशी आमी घेतात. आता ह्या टुर्नामेंटाक 20 वर्सां जालीं, पूण 8वें म्हणजे बाबाच्या नांवार ही 8वी. आमी सुरू केल्ले 4 टिमीन, 2 गोंयच्यो आनी 2 भायल्यो अशें करून ते चालू केल्ले आनी हळू तो वाडून आतां आमी 10 टिमांचेर दवरले. हे मुखार आमी करूंक शकना. आमचे कडेन ग्रावंडूय नात आनी तितलो सगळो खर्चूय मागीर तितलो वाडटा. तर ह्या हाका आमी प्रायज मनी कांय दवरुना. आनी द आयडिया इज आमकां फक्त भुरग्यांक खेळोवपाक 2 टिमी आमी म्हणून आमी गोंयच्यो अशें घेतले आनी वेगळ्या हातूंतल्यान सगळे जे पळय भुरगे आसात एस्पायरींग टू प्ले फॉर गोवा तांकां आमी चान्स दिता. सो दीस इज द आयडिया ऑफ द टुर्नामेंट. आनी नाव शौमिक वील टेक ओवर आनी ही टुर्नामेंट बेजिकली इट्स अ लॉंग फॉर्मेट टुर्नामेंट. 45 ओवर्साची मॅचीस आसतल्यो. दिसाक 4 मॅची आसतल्यो 4 डिफरंट वेन्यूचेर. आमचे 4 वेन्यूज आसा. एक पयलो फातोर्डा मडगांव, चिखले, आगोंदा SAG ग्राउंड आनी कोकण रेल्वेचो KRC ग्राउंड जो कॉलनी ग्राउंड आसा. सो ह्या 4 वेन्यूचेर 4 पॅरलली मॅचीस आसतल्यो ऑफ 45 ओवर्स फ्रॉम 27 to 31. आनी द टॉप 2 टीम्स ग्रुपांतल्यो विल प्ले द फायनल. हातूंत सेमी फायनल, क्वॉलिफायर्स, एलिमिनेटर असो काय दिल्लो ना, फॉर्मेट दिल्लो ना. सो टॉप 2 टीम्स विल प्ले द फायनल. सो हातूंत पॉयंट सिस्टम अशी आसा की विनर्स विल गेट 6 पॉयंट्स. मेन आमकां भंय आसा तो पावसाचो. आतां पावस अजून कंटिन्युअसली चालू आसा. जस्ट इन केस ऑफ वेट वेदर समज मॅच जायना, इफ इट इज वॉच्ड आउट or any other reason due to act of God जाल्यार प्रत्येक टिमीक 3 पॉयंट मेळटले. जर DLS भितर येवपाक जाय जाल्यार एक इनिंग्स कंप्लीट जावन सेकंड इनिंग्साचे एटलीस्ट 10 ओव्हरीचो खेळ तरी जावचो पडटलो आमच्या टुर्नामेंटात. जाल्यार वी कॅन देन गो इन फॉर कॅल्क्युलेशन ओवर DLS द फर्स्ट लुईस मेथड. सो हो लॉंग फॉर्मेट आशिल्ल्या कारणान इट्स अ गूड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर आमच्या भुरग्यांक. गोंयच्यो 2 टीम मेन आयडिया इज गोंयच्या भुरग्यांक बाकीच्या लोकां बरोबर खेळपाक मेळप. सो तातूंत आमच्यो 2 टिमी मारगांव क्रिकेट अकॅडमी आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा who are also our partners in organizing this tournament. They are sponsored as the ground. So त्या लागून सो ह्या दोन्ही टीमीन सो जवळ जवळ एक 15-30 गोंयचे भुरगे खेळटले विथ 8 अदर टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. ह्या वर्साची एक बरी न्यूज म्हणल्यार आमकां ही टुर्नामेंट नॅशनल उरना, ही मातशें आतां इंटरनॅशनल गेल्यार तुमकां आमचे ऑर्गनायझींग कमिटीचे प्रेजिडेंट हाजेर सांगतलेच खंयचे खंयचे टिमी आसा त्यो.
So it's a good news that this tournament is getting popular. So as told by sir, we are in the 20th year of tournament, and under this banner it is the 8th tournament. हे आमचे 8वें कंटिन्युअस वर्स. मग ती कोविडा लागून टुर्नामेंट जावंक पावली ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां जाता तितली आमकां कवरेज दिया हातून आमच्या भुरग्यांची नांवां जेन्ना पेपर दितना तांकां एक बरें दिसतलें की मातशें एक खेळ स्कोर मारले की नांव येता पेपरार फोटो येता पेपरार तांकांय बरें दिसतलें. So once again, I thank you to the press for coming here. ह्या वर्साची आसा टुर्नामेंट आणि हेमंत इज रियली डूइंग ए गुड जॉब. जस्ट लाईक हिज फादर, ही वॉज एज्युकेशनिस्ट. शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी गाजलेले आणि आर्थिक क्षेत्रात. तर हेमंत आमच्या क्रीडा क्षेत्रात ते घालतात. तर चढात चढ तुम्ही ताका कवरेज दियात आणि ॲज शॉमिक सेड आमच्या पत्रांत सांगले अशें भुरग्यांक एनकरेजमेंट दियात फोटो म्हणा स्कोर मारून सिरियस. हातून आमी ड्रिंक्स आसा पळय वॉटर ते सप्लाय करतले फ्री ऑफ कॉस्ट आणि लंच ड्युरींग द मॅच डे ते दितले आमी. आणि क्रिकेट बाकी रुल्स फ्रेम केल्ले आसात त्या प्रमाणे दे हॅव टू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.